आम्ही केन्ना बंदखोरी करूं ना, कांय करूं ना. बंदखोरी म्हणल्यार म्हणजे सोडून परतून इंडिपेंडंट रावन पार्टीचे कॅन्डिडेट उडोवन हे असले कितें करूं ना. पार्टी डिसायड करतली कितें करपाचें. पार्टीन रिक्वेस्ट केलें ते 8 जाणां भितर घेवपाक ताका प्रॉमीस केलें हांव रिजायन जालो. सो फुडें जें आसा ऑनरेबल CM पळयतलो, पार्टी अध्यक्ष खनावडे पळयतलो, सेंट्रल पार्टी लिडर पळयतले, तेजें आनी कितें उलोवपाचें. तुम्ही वाचता तुमचें नांव स्पीकर जातलें बी अशें म्हणून येता. तुमी प्रेस भाव हाडटा म्हजे प्रेस भाव भयणी आसा न्हू, भाव म्हणटले जायना. तुमी हाडटा ते वाचता. म्हाका ज्यो गोश्टी खबर आहा ते म्हाका मागीर कळटलें, तुमकां पयलीं कळटलें. तुमी म्हाका सांगपा अशें. पूण अचानक सोशल मिडियाचेर तुमचे समर्थक सुद्दां आसा, तेंचे म्हजे पोस्ट व्हायरल. समर्थक पळय, हांव लोकांक केन्ना मिटींग घेना म्हाजे बद्दल. इवन हांवें रिजायन जाल्लो तेन्ना तुमी कवर केलें. हांवें लोकांक रिक्वेस्ट केल्लें की ह्यो गोश्टी जायना. पॉलिटिक्सां भितर पार्टी जी आसा सांगता ते करपाक जाय. आनी ह्यो ज्यो गोश्टी करपाक जाय आतां म्हाजी एफिशियन्सी कितें आहा तें लोकांक खबर आहा. हांव कसो काम करता लोकांक खबर आहा. म्हज्या मतदारसंघात लोकांक खबर आसा आनी भायल्या लोकांक खबर आसा. पूण ज्यो गोश्टी आसा लोक आमचे बरेपण आसा. आतां तितून भितर सोशल मिडियाचेर ते पोस्ट घालता कितें जाय फिलिंग्स, कित्याक तुमी बातमी हाडली म्हणून, नाल्यार खंय हाडटले कोण. पूण जे तुमी सॅक्रिफायस दिले न्ही तेजे लोकसभा इलेक्शनाक कितें दिसलें तरी? तुम्ही पळयलो न्ही, तुमी एनालायसीस केला मरे. तुमी सगळ्यांनी एनालायसीस केला. जे गोश्टी पळय तांकां हाडपाचें कारण आशिल्लें की सावथ गोवा नॉर्थ गोवा आनी स्ट्रॉंग जावपाक जाय, त्यो गोश्टी तुमी एनालायज केल्या. हांवें सांगपाक कितें खंयची जर रिशफलाचो प्लॅन करता जाल्यार पयलीं तुमकां परत चान्स दिवपाक जाय अशें दिसता तुमी. कारण तुमकां सांगला न्ही, हांवें बंदखोरी केन्ना करूं ना. जी कोणाचें तुमी पेपराचेर नांव हाडटा पळय ते बंदखोरी करून तितून येयल्ली आसा. भारतीय जनता पार्टी एक शाणी पार्टी आसा आमची. तांकां खबर आहा कोणाक करपाचें ना करपाचें. हांव तेजेर सोडटा. म्हाजें बंदखोरी केन्ना जावचें ना. हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी म्हाका जी रिस्पॉन्सिबिलिटी केन्ना केन्ना दिल्ली हांव तितून जाय जाल्यार आख्खो बुकलेट करून दिता. इतलीं वर्सां हांवें कितें केलां. GTC चेअरमॅन जाल्लो, पावर मिनिस्टर जाल्लो, डिपार्टमेंट 100% जाता अशें ना. पूण इम्प्रुवमेंटाचो प्रश्न हांवें केल्लो आनी आशिल्लो जाल्यार आनी करपाचो. सो इज फॉर द पार्टी टू डिसायड. आतां 8-9 म्हयने जाले ऑलमोस्ट आतां ह्या ज्या गोश्टी आसा हार्डली करपाची गरज आहे. ना ना रिथींग हांव कोण सांगपा तांकां. हांव कोण सांगपा तांकां. हांव कोणाक सांगपा. हांव जाताल्यार तुमचो विचार पयलीं जाता. ते पार्टीन पळोवपाचें, CMन पळोवपाचें. जबाबदारी दिली जाल्यार घेवपाक रेडी आहा तुमी. आतां कित्याक घेवचो ना. फाल्यां CMची जबाबदारी घेतल्यार ती घेतलो हांव. तशें कितें तशें कांय ना. ते पार्टी डिसायड करता न्ही. हांव प्रमोद बाब बरो न्ही अशें म्हणना. तूं म्हटलें म्हणटा नाल्यार तेजेर छापा अजिबात ना. म्हाजें सांगपाचें कितें आहा की फाल्यां कसलीच जबाबदारी दिली ती घेवपाक हांव फाटीं फुडें करचो ना. ते म्हाका कॅपेसिटी आहा करून घेवपाक फुडें कामां. आनी हांवें लोकांक दाखोवन दिल्या एक्सेसिबिलिटी आसा सगळ्यो गोश्टी आहा. इन्क्लुडींग स्पीकर. तुम्ही फाटल्या फावटी पावर मिनिस्टर आशिल्ले पळय आनी आतां नवे पावर मिनिस्टर आहा. पूण लायटीच्यो कंप्लेनी खूब वाडल्या आतां. ते हांव आतां म्हज्या मतदारसंघाचे तुमच्या थंय काय ना कटकटी? व्हडलेशें ना. व्हडलेशें ओके आहा. आणि जेट पॅचर जो तुम्ही हाडलेलो पळय पावसा लागूनच हाडलेलो तो, पूण आतां खंयच असो दिश्टी पडना. थोडे म्हणटा तो फायद्याचो ना म्हणून. ना पळय तितू भितर आशिल्लें पळय जेट पॅचर हांव अजुनूय तुमकां सांगता. जेट पॅचराचें मॉनिटरींग मेकॅनिजम सारकें आसपाक जाय आनी ताका जें मेटेरियल आसा पळय तें मेटेरियल सारकें वापरपाक जाय. आनी म्हाजे मतदारसंघा भितर जे लोक घालतले तो रिपेर जातले आनी परतून जर लोकांनी घातले तेजें आमी ताका फ्री करून घेताले. तें मॉनिटरींग हांव आतां पिरियड मिनिस्टर ना. CM ऑनरेबल CM करता आसतले. तो फायदेशीर आसा ना फायदेशीर म्हाका म्हाज्या फाटल्यान हांव कसो सांगतलो. म्हाज्या टायमार केल्ले गोश्टी विथ एश्युरन्स दिवंक शकतलो. आतां फुडें कितें आहा थोड्यो गोश्टी पळय आतां हांव पळयतालो की ते उदक काडनासतना मारता तें उरचें ना न्ही. काल अमित पाटकरान तुमचेर टिका केल्या ट्विटराचेर. सिवेज कुडचड्यार सिवेज जे आसा ते ओपन व्हांवपा लागल्या. अरे सिवरेज म्हणल्यार कितें आहा. सिवरेज चेंबर आसा. आजुनूय सिवरेज कनेक्ट करूं ना. आमचे ग्रावंड वॉटर रिजर्व ती सिवरेज करपाचें कारण तुका सांगता. तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगचें. आमच्या मतदारसंघान हांव तुका आतां सांगता 20-25 वर्सां नंतर उदकाचो असलो इश्यू जातलो गोंयांत, जगान जातलो, गोंयांत अशें न्ही. आनी ताका लागून जे सिवरेजीचें नॅटवर्क आमी करूंक सोदता पळय आमचे सिवरेजीचे आमचे उदकाचे एक्विफायर जे आहा ते सगळे पिड्यार जाल्ले आहा. सोकपीट आनी आमचे जे बिल्डिंगांनी बांदलेले आसा ओवरफ्लो अंडरग्रावंड रिजर्वर वयतले. आमी बांयचे TDS काडलेले. हांव जेन्ना आसलो TDS काडलेले टोटल डिजॉल्वेबल सॉलिड आनी दे हॅड गॉन आउट ऑफ पॅरामिटर. आनी ताका लागून म्हाका दिसलें कुडचड्यार करपाक जाय. आतां कुडचड्यार कितें एक जातीन सिवरेज जायना. हांगा प्लांट बांदलेले 6-7 वर्सां अजुनूय चालू जायना. आनी लायनी अजून चालू ना. म्हाजे मतदारसंघ हांव मॉनिटर करता. ज्यो ओवरफ्लो जाता ते सिवरेज उदक न्ही ते ग्रावंड वॉटर रिजर्व जे पायपान जे कनेक्ट करूं ना तितून ऑटोमॅटीक ग्रावंड वॉटर वयर येता. आनी लोवस्ट पॉयंट आमचे ऑलमोस्ट 1200 सिवरेज पीट बांदल्या. 1200 सिवरेज पीटांतल्यान फक्त म्हाका दिसता 500 वयर येता. कारण कितें लोवस्ट पॉयंट आसा. उदक सगळें ते भितर येवन त्या पायपांतल्यान येवन ते वता.
म्हणजे टेंडर ऑलरेडी केल्लो हा वगड इश्यू केल्ली ह्या प्लांटाची फुडल्या वर्सा येता जाल्यार म्हाका दाखय म्हणटा पूण निलेश बाब माझे काम करपाची पद्दत माझे कडेन तुम्ही मिनिस्टर असताना कला अकादमीचे काम झाले पण ते जर आता त्याचे रिझल्ट पळयत जाल्यार कला अकॅडमीचे काम म्हणजे पयलीं जालें बस हांव मिनिस्टर फक्त 1.5 वर्स जाल्लो कला अकॅडमीचे 4 पूण तेन्ना मेजर काम जातालें तेजें 4 वर्सां पयलीं जे काम चालू आशिल्लें कला अकॅडमी हांव 1.5 वर्सां मॉनिटर करतालो जेव्हा तुमच्या माझ्या टायमार माझ्या फाटल्यान जाल्यार म्हाका खबर ना ते रुरकी बी धाडलेले ते ते तुमकां खबर आसा मरे पुतू ते न्हू ते रुरकी रिपोर्ट बीन कितें येयलो मागीर म्हाका खबर ना हांवें दिल्लो स्टेटमेंट हांव जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो ते तुमी पळोवन घे एनालिसीस पळोवन घे सो आतां सद्याक हांव नाशिल्लो कॉन्ट्रॅक्टर सेले करपाक आनी कितें म्हजें आय टूक ओवर आनी हांवें तेन्ना मागीर थोड्यो गोश्टी ज्यो चार्ल्स फावंडेशनाक जाय आसल्यो त्यो बदल करून चीफ आर्किटेक्ट आमी बदल करून ते केल्ले तितून भितर कॉन्ट्रॅक्टर सेले करपाक हांव नाशिल्लो तो आशिल्लो ताका विचारून थँक्यू थँक्यू